काढो म्हणून तू यासवाल माझा झाला तू बाबा सुखी त्या दोरेलो मागे पास आहे तू माग कोणत्या शिका तोयता आगे कापसे गांचे तू मिस काढताल्या आऊ ठीक तू दावतोय ए त्या आंब्याची जान होता शेपडी आलोय आऊ ते शेपडी तू टाकलो मागे सर एक साइड कापसे एक सांगू आज केसो हवा झाले आवय तू माराय बाबा आवय मुग्या तो आणखी दे बाबा काम आणखी त्या आयटी कराय मी थोडा नाही बाय सांगू बरी बाबा अरे जुआंगे जोर रे होय अरे दिके मरे माय हात दांजेरी साडाई पांग हो त्याच्यासाठी आई दिकी मरे काय बांधाव लावल का होय कोण हे मरे बांधाय तर होय रे पाट की अरे किस पार का रे बाबी आगे कापसी नंदी तुको गय ना झालं तू किती आवले का आगे ते रापाद मुने आणि किती मोठा किती रे आम्ही या त्या माते रे आगे आपण डाल ठिकाणा आमल्या दादा माव शिकलो बाबा किती आहे अरे सांगा एक दिस नु तू लोका नाव पिडा खोती नु ओ कापूस सगळं वाऱ्या उभती नु एक दिस तस कापूस नु गोरू पटली अरे ना दिस त्याचं ना आता मात्र सांग बाबा तुका रागार बोजेर सायना का त्रास काढून पोचले सोचोना दिगा हे दुख तुझे पोस्कोर उतरा मोतींदोर बाबा हांव सांगता तुका दुडू सांबाळतलो रेस्पेक्टान रावतलो पण करूंक दिवचो ना लोका मामा तुवें सांगला तोशें जावची रूप बांगुड्यांक पोटचो नारी स्वीकारतो बाबा तुझे पास देवा लागी हांव मागतलो देवी सारकी मोजी म्हण कसो मी सोडतलो सोरी तो ती हे कोण आमच्या नावात कोरी नसला आज ते सबितच काही करायची बात माय तुझ्या हातात तो ग्लास खाला पडलो माय आणि किती पोरे होती मी बोलवत विची आणि तुका पोसली गरज तर ग्लास घेऊन बाहेर येऊन आधी पहिले हातात टाकून लक्ष माय तू का होतो ग्लास घेऊन बाहेर किती घेऊन जाय असले माय बाबा तू नाश्ता केला का चहा पिऊन तू विसरलो तू कुठे चहा पिऊन बाहेर आली बाबा तुका पिऊन पुरा लोक का तुला जन्मचे सोड मोक कोणता आहे तुझ्या पुताचं आता तुझ्या पुताचे एक उपकार करतोय कष्ट कर रावा उकडेच आहे बाबा ते कसं आहे बाबा कष्ट होत लागून का ते आव किती करू तुला असं ताची लागी मी सरपंच गरज ना ये हे समाजचं सेव्हिंग पेपर हे कोण तुझ्या पुताच्या नावावर केलं हाचे सगळे बोललेले असतात सायको आणि तुझ्या पुताचे उपकार कोण हाने सगळं साय करू ना
सगळे हारशे आणि तिथे किमीस देखून बसला चाक्को दिस म्हणा नाही का पत्र तुझी रूम नाही म्हणतो आखी त्या किती झालो अगं किती हसको लागले हसको ना पत्र नका किती रूम नका किती आता मुळली ना पत्र तुझी किंमत हारशाची म्हणून गण आणि तिका किंमत बस चाक्को दिस म्हणा नका पत्र नका किती कमी कोणता काय नाही शिगी फार नका उची सारखी सारी पुरची काय मी लागतो त्या हारशा पेट माता कितले असतात आमची पोरगी रोडनी मुझे चूक झाली म्हाका माफ कर रोडनी आज स्वाती झाली हा तुझे बाई सवे रोडनी म्हाका माफ कर व्हडले तोंड घेऊन आनी उलयताय तू सासऱ्या मेताची गोलकार तू म्हजी पूण तुका सोर करूंक गेल्यार बाजारी वस्तुनी तरी पोरी आसतल्यो आमी विसरली मान केलेले उपकार हो सगळो पुण्याव तुजो तुवें घराक लायलो उजो मांडाडाऊन मोडून उडयले हे गोदान माय तुजोर आसल्या तिका सोदून काडलेली तिचेशी वचोन आमची चूक मारलेली मायक आमच्या विकारा हाडलेली मोडलेले दोर आमी नव्यान बांदलेली तुका व्हरोंक आयल्यात माय म्हाका व्हरोंक आयला ती म्हाका व्हरोंक आयला नका कुयसर व्हरोंक आयला हाजीला ओ तुमची भुरगीं जाल्यात तांचो कास्ती काडून वच माय वच तांचे घासूक वच लेस्टर उलोय तुका जाय तितले उलोय कित्याक हाती मोची उलोवपाक शीम आनी मेद नासली लेस्टर आदल्या पुर्वजांनी उलयलेले ते सण ते भायर पवित्र पुस्तकात बरयलेले आसात तेवूय सण की वडिलाच्या आशिर्वादा माय लालाचे बरेपण जायना माय खूप बायलांमध्ये समज काय बिगडत वेता माय बिगडत वेता देखून आमकां माफ कर बाबा हांवें तुमकां केन्ना नाच गुन्हा करूंक ना आनी तुका केन्ना बक्षिलेली म्हज्या पुता पळय बाबा तुमी तुमची चूक ओपन आयल्यात म्हणून हांव तुका बक्षिता पूण जाण आसा म्हजे पुता एक आवय आपलो पूत चोर किरमिदोर लोफोर कितलो वायट जाल्यार पासून एक आवय आपले पुताक केन्नाच शिराप घालची ना म्हजे पुता केन्नाच शिराप घालची ना ती दूख काळजान घेवन रावतली पूण ती दूख जिबेचेर येवन आवय केन्नाच पुताक शिराप घालची ना हांवें तुमकां मोक्षिलेली म्हजे पळय तीच पुरी हांव मागता देवान तुमकां मोक्षिची म्हाका पळयतो गोच हो गांवचो लोक आपले शेपे काडटा हांवें म्हजे व्हडले तुवेक एका तारवड्या लागीं कासार केला सूख भोगता ते सूख आपल्याच्या गांवच्या घरांत मनशा लागीं दुडो आसल्यार मनशाच्या हात्ते आसलेले पत्ते करूंक जाता होय आत्यालो पती करूं जाता न्ही रे मागीर दुडाल्या आंब्या पडून पिकोवपा जाय न्ही बेरी नाल लिवपा जाय न्ही आनी कोंबी रवण्या दोन कुंदरा पिली भायर काडूं जाय न्ही दूड आल्या कितें करूं जाता न्ही दुडो आसल्यार कितें करूंक जाता म्हणून तुका कोणें सांगला अरे मनशाक म्हणटा जाय गिराण आसूंक जाय गिराण आनी गिराण आसतलें जाल्यार मनशा लागीं दुडो आसूंक जाय दुडो ताजे भाशेन अरे वय रे खबर आहा म्हाका दूड मार तुमच्या जाप कर मनशा ती खबर सोड एस्टर खंय गेला भितर आलोय सकाळी सर म्हाका तो दिशीच पडोंक ना ताका खबर आसा न्हू आयज ताचे भयणीचे काजाराचे उलोवपाक न्हवऱ्याची गोची येवची आसात म्हणून होय पापा म्हाका खबर आसा आनी हांव जाणा जे कितें ती मागता तें दिवंक तूं केन्नाच फाटीं रावचो न्हय सारकें कित्याक हांव तुमचो खूब मोग करता
आणि तुमच्या मोगा बसत हो तुमचो पापा कितेंय करूंक तयार आसा. अरे पापा ती आता हिंगा काजरा उलोवपा येवपाय आणि तू हे पोन्ने सुटगान कित कोता सारको नाल्लोल्या भाशे कोत मरे तू आणि तू. अरे मनशाला हे तुळो आसा म्हणून मनशान ते कशें बोलल्यार जाता. मनशान आपल्या हातून पळोवन आपले पांय सोडूंक जाय. सारकें इनकाम इनकाम म्हाका पयलें कळलें अशें व्हडलं घरा न्हू एक ना एक नेरवा मनीस आसोंकूच जाय म्हूण. इनकम म्हूण नाही ताका वेलकम म्हणटाय वेलकम. अरे जील आमकां तूं सगळ्याकूच लॉजिक घालताय. त्याने सांगल्यार सारकें जावन आसा. इनकम म्हणून ना पूण वेलकम म्हणटात. अरे इनकम वेलकम सगळे एकूच दोगांय भाव भयणी तू म्हाका शिकयता. हॅलो अंकल कसो आसा. हांव एकदम बरो आसा. म्हजे तुवें सांगलेले तेच पोरी जाले. तू म्हाका पळोवंक एकदम बरो दिसता. जाल्यार पापा तुजे दुवेचो चॉयस तो. अरे जील उबो रावन पळयतलो भितर वचून ताका चाव घेवन ये. चल आतां आमी फुडल्या हॉलांत करुया आमी. चल बाबा. तुझ्या घरात प्रॉब्लेम आसा. तू पयला तुझ्या प्रॉब्लेम सॉल्व कर. उपरांत म्हाका फोन कर. हांव येतलो. तुम्ही पहिले प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करून उपरांत म्हाका फोन करून वॉशिंगाचो चोर आतां हे दोगांयनी केस आसतोय कित्याक चोरून मेट जाल्या. तू आमकां गोंय नासतना बाबाचे गोरवात आपल्या नांवार करून सोदतालोय. चेडवाक काय जातले काय जातले. मनशा कुळाक रोचला देवान दिवून दोरेकल्याक देणे. रोचणार बापा काका दिवंक जाय आमकां कांयच करूंक ना उणें. थोडे आसात ह्या संवसारांत बरेंच मनीस ते देडशाणे. म्हणटा देवान कांय दिवंक ना आमकां सगळें जालां उणें. आयचो दीस देवान आमकां दिला देखून देवाचो उपकार आठवप गरजेचें. आयच्या दिसा खातीर मागण्यांतल्यान देवाक वागाडपाचें.
देवाचो जेजू ख्रिस्ता गुडसार ताचे मोरो टोगल्यांनी नियाळपाचे आमच्या स्वातकांक लागोन जेजू मेलो कोणेच न्हय विसोचे दिसपट्या रोजारांनी मागुया पेल्याचे सोदांच बरें जावं दी तसोच बऱ्या मनशाचे देवाचो आशिर्वाद पडूं दी पेल्याच्या बऱ्या वावरा पासत तुजे दाय गोडटा तसोच तो वेल्डी तुमचे नोदरे मुखार वता मोजा ही पाट आमची कसली खबर सांगतो ताले आम्ही काजू जाल्यार तिथेच एक वरस सोडले मागीर तू म्हज्या सांगायला कुशल कितें कुशल आसा पूण हांव तुका सांगूंक सोदताले पळय देवाचे कृपेन तूं एका पर्चेस मॅनेजराची नोकरी करता बरे पगारूय तूं कमयता आमच्या एकवटाक बाय जुडी जल्मोन आमची कुशलताय वदीक वाडल्या देखून म्हजें म्हणणें अशें आसलें चडूय ते भाव भावांनी एकठांय जिवप जबशें बरें न्हय अकस्मात दुस्मानकाय उप्रासता आनी तेन्ना कसलोच फायदो आसना देखून हांव तुका सांगूंक सोदताले आमी सेपरेट वचुया अरे म्हणजे आम्ही खंय तरी फ्लॅट घेऊन फ्लॅटार रावया फकस म्हणते तुझ्या मनात कशें आयलें म्हज्या जन्माचें घर सोडून फ्लॅटार रावया म्हणटा हांव तो येना आनी अशें केल्यार भाशे काडटात कितली दूख भोगची ना जॉय जी वस्त मोगान करूंक सोंपी ती रागान करूंक खूब अवघड पूण आनी कांयच ना फुडें आय व्हडले व्हडले नांव वस्ते तुजे इश्ट जे आमच्या साद्या घरांत येतात ते तुजे इश्ट व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी जेवपी पूण आमी अशें केल्यार हांव कितलो अनपकारी जायत आमच्या मायपाच्या मरणा उपरांत बाळ म्हाका वाडयलो बाबा हे काडीज मोजेर व्हडले उतरांत तुजी आयकोन सदांच आमी जिवीत चालले सदांच एकाय रावून बाबा तुम्ही वचो नाका सदांच त्या घरांत रावात सदांच सांगातात आमी रावया ताचे आयकोन नाका रावप कशी ना म्हाका हांवें सांगल्या फ्लॅटात या मुसल्यार या दुनिया हे सगळें कितें दुनिया खरेंच आमच्या मायपाच्या मरणा उपरांत आमी दोगूय भाव सांगातान एकवटान गेले सोबीत सुसे रोक मोचें नांव फामाद गिड्डोले मोजो गांव मोना नांव मोगाळ काळजा नांव दोयाळू देखून लोक मारून येता गांव वडवीक सांगोना बोपके मारिना पूण सांगता हांव खोजी साव पूण म्हाका पयलें तुजें नांव सांग जुस्याराक म्हजें नांव शाश्टी गिड्डोली मुगे गांव रांदपा सारको हुशार हांव केसली डिश ती जावं म्हणटोच तूं खूब होय देवा कृपेन म्हाका तर एका कुकाची गरज आसा कितें सांगत रे बाबा बावा तूं बदल्लो कसो विसरलो तूं विगरा जातलो मातूय दुबाव नासलो तूं आदार दितलो सदांच तूं म्हणटालो उपकारी उत्तलो अशें तूं सांगतालो इतलें हांवें करूं फूल मेळूंक ना म्हाका कांयच म्हजें चिंतूंक ना जिवीत हांवें भेटयलेलें तुका चिंतूंक ना म्हजें फकत चिंतलें तुजें देखून घडलें म्हाका जाणारी बाबा बाय जुडी तू हाका वळखता ना मामा जाणाय जुडी
हांव तुका स्वता सांगत आहे तुझ्या दाडाक एक भाव आसा म्हणून आनी ह्या तुझ्या दाडाच्या भावान तुझ्या दाडाक वाडयलो शिकयलो आनी ताका फुडारूय केलो गमले मामा जाणे अंकल कितें बाबा ही तुझ्या भावाची तू म्हणजे जुली बाय केदे व्हडलें जालां गो म्हणजे ती तूं जाणाय बाबा एकाच वर्साची आसतना तुजी मामा आनी दाडा तुका घेवन फ्लॅटार रावंक गेली कशें आसा बाय हांव बरें आसा दीदी जाणाय म्हणजे ती फाटलीं 13 वर्सां ती आज मेरेन हांव तुमची बेडीची वाट पळयतालो तुका पोशी पळोवंक आशेतालो बाय पोशी पळोवंक आशेतालो तू ही तुझ्या भावाची इकली सापूर बायेची स्वताच पळोवंक तुका आशेताली जिया माझी गोडी पळय सदांच तुजी केसना कलान म्हाका सांगलेली तुवें तुका पळोवन राजांव कितलो खोशी जालो जितलो फाल्या जिविताना जावंक ना भंय दितलो सदांच तुजे चिंताले तुका आशेताले तुजी खबर अंकलान सांगलेली मी गाता राय तुका होय आयकोंक जाय बाबा मुगे गाता राय तुका आयकाय होय आयकाय मरे मुगे कातरा ना हाऊजी पैसे दियाय पैसे दियाय पैसे दियाय पैसे दियाय हजार मुंगेले सासड्यारे ओळात असतेले कचरा मुंगेल्या मामाद पेड वाचतेले सगळे लोक नाचतो पुन्हा पण नाचपाना ओगले ते बेड दुखतेले बेड दुखतेले बेड दुखतेले बेड दुखतेले बेड दुखतेले कितली जाल्या मारगाय केन्ना जायत सोबाय काबार जाल्या खुशाल गाय मारगायन पिडाचो वसाय माता आमचो शापाय सोबत चढवता माझा पाय आरे मारगाय कुजोलाय गाय मासा मेळना मासा सोबत सोडना
कसल्या फुलसांवाक रंगना बेगा सावशाला सुंग जायना ओय रे जायना ओय 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 जायना ओय 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 जायना सो सुंग जायना जेसमा कोण आयला किती जेफ्रीक ऍक्सिडेंट जावन तो भांबोली हॉस्पिटलांत सिरियस आसा ओ सिरियसच आसा तू आयला ते भाशेन म्हाका दिसलें तो तोच मेलो म्हणून मामा तिथे ऍक्सिडेंट झाला ओय बाय आनी जेसमन तुका कितें जाय ह्यो बांदोडी आनी तो तुका कोण लागशिल्लो सोयरो लागता आनी मोत जाताले बरो दिता का मामा तूं गेला थोडी म्हणजे आनी कितें तुजो भाव सोंपलो ना खरंच माझ्या बाबा खरंच हा तुझ्या काय बदमाश जालो हा तुझ्या काय बदमाश जालो रे माझ्या बाबा आवय कितें म्हजो कितें सोपलो आतां रोण कोणा दाखयत रे मेल म्हणटरे सगळे रोटाय तें जा लोकां दाखोवपाक लोक येत न्हू चोवपाक तेका लागून मातशें रोण दाखोवया म्हजे भाव हांव चुकली जसवंत म्हाका गुन्या बघूस तूं आमकां माफ कर माफ तुम्ही मागोवंक जाय सोंपला पळय थाचे लागीं जसवंत अशी आमच्या घराब्यान पदरूस आयला दूख निर्माण जाला फकत तुका लागून म्हाका दिसता हे अशें घडत पावता जेन्ना तूं तुज्या गोरकानिशा खोट्या सांगण्याक तेंको दिता तेन्ना आमी इतले शिकलेले आसतना पासून ह्या परी दोर एकलो कित्याक चुकता तूं दादलो तुज्या दादलेपण बायलेचे स्वादीत करिनाका आज आमच्या घराब्यान घडला ते तुमच्या घराब्यान घडलेले म्हाका नाका आमच्या घराब्यान घडलेले घडणेचेर बारीक नियाळ करूंक हो म्हजो एकूच एडवायस तुका इश्टा मोच्या